जॉन बाब, तुम्ही केपे सांगली तालुक्यात तुम्ही एस टी समाजाची लिडर आसा आणि तुमचो एक संघटना आसा केपे आदिवासी संघटना. तुम्ही खूप हें केल्या कितें हेजे फाटी मुवमेंट केला की एस टीक रिजर्वेशन मेळचें आनी काल खंय तरी एस टी रिजर्वेशना खातीर नोटिफिकेशन येयलां. हेजेर तुमचें म्हणणें कितें आसा? सी 13 ऑगस्ट 2025 ह्या दिसाक गोवा असेंब्ली रिएडजस्टमेंट एक्ट पळय हातें नोटिफाय जाल्लें आनी त्या दिसाक प्रेजिडेंटाक एसेंट मेळ्ळी. आतां 13 ऑगस्ट 2025 ते आज मेरेन ऑलमोस्ट 1 वर्स जातलें. एपॉयंटेड डेट नोटिफाय करपा खातीर सरकारान 1 वर्स काडलें. खूब वायट गजाल. कित्याक नॉर्मली खंयचेय कायदो पळय आहा तो जेन्ना गेझेटाची पब्लीश जाता तेन्ना तो व्यवहारां येता. पूण आमच्या बाबतींत सरकारान 1 वर्स काडलें. बेटर लेट देन नेवर. बरें आहा. आतां आमी ह्या नोटिफिकेशनाक वेलकम करतात आनी समजतात की जो फुडलो प्रोसेस जो आहा तो सरकार ताबडतोब हातीन घेतलो आनीक कंप्लीट करून आमकां 2027 पॉलिटिकल रिजर्वेशन दितले अशें आमी आशा बाळगितात. आतां हो प्रोसेस 2 म्हयन्यांत जातलो अशें म्हळें. सी सरकाराक समज वील आहा जाल्यार सरकाराच्यान 2 म्हयन्यां भितर कंप्लीट करपाक जाता. कित्याक ऑलरेडी सगळो प्रोसेस जो आहा तो ऑलरेडी रेडी केल्लो आसा. 2013 जेन्ना सेन्सस सगळो आहा सगळें आहा प्रोसेस 2 म्हयन्यां भितर कंप्लीट करपाक जाता. सरकाराक वील आसपा जाय. वील आसल्यार तें जावपाक शक्यताय आसा. आनी तुमचें कशें आसा जर रिजर्वेशन जालें हय मागीर खंय तरी तुमगेले खुबशे लिडर आसात तेंची तुमची कशी आसा आतां? लिडर जाण एकले वी आर इन डेमोक्रेसी न्ही. जाण एकले अधिकार आसता न्ही. रिजर्वेशन जालें जाल्यार समज कोणाक दिसता ही इज केपेबल एवरीबडी हॅज अ रायट न्ही. थिंग कोण आडावपाक शकना न्ही. तुमगे मुवमेंट केलो तो सक्सेसफूल जालो अशें दिसता. सी जेन्ना आमी प्रामाणीकपणान खंय काम करतात आनीक एकवटान काम करतात कित्याक अशें एक म्हणणें आहा की एकीचे बळ मिलते फळ. एकठांय समज आमी एकठांय रावले एकठांय समज झुजले जाल्यार कितेंय शक्य ना. सगळ्यांक शक्य आसा. तुम्ही वेलकम करता डिसिजन? डिसिजन इट हॅज टू बी वेलकम बिकॉज वी आर क्लोज टू द टचिंग मार्क म्हणटा